नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वास्को बायणा दुचाकीन राखणे कटड्याक धपको दिल्ल्यान 23 वर्साच्या गिरीश घुरक ह्या तरणाट्याक उड्डाण पुलावयल्यान सकयल पडून आयले मरण, जाल्यार दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्लो सुदैवान वाटावलो. ओमकार हत्तीन मोपा कडशी वाठारात धुमाकूळ घालपाक केल्या सुरवात. शेता बागायती सयत लोकवस्तीत घुसून चारचाकी आनी दुचाकीचे केले लुकसाण. थळाव्या लोकांमदी पातळा भंय. कुठ्ठाळे वाळांत वाठारात 34 वर्साच्या बायलेचेर जालो सुरी हल्लो. तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान तिका जाल्या गंभीर दुखापत. वेर्णा पुलिशेन दुबाविता आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव केला नोंद. हळदणे सावियो लोबो या 54 वर्साच्या दादल्याचेर घरात रिगून केलो जीव घेणो हल्लो. सावियो या हल्ल्यात जाला गंभीर जखमी. पुलीस करतात तपास. दिकरपाल दवर्ली वाठारात रस्त्यार आनी घराबाहेर साठवला सिवरेजीचे उदक. वाठारात पातळ्याक घाणी गुट्टाणी. संबंधिताक कागाळी करून अजून ना कसल्योच हालचाली. लोकांनी केलो सणसणीत आरोप. आणि दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना करतना केला व्हडलो घुसपागोंदळ. ही फेररचना 2021 वर्सा काडिल्ले अधिसुचोवणेक धरून ना म्हणून आदल्या नगरसेवकांमदी पातळ्या नाराजी. आता पळयात खबरो विस्तारान. वास्को बायणा उड्डाण पुलावयल्यान वतना दुचाकी चलोवप्यान राखणे कटड्याक धपको दिल्ल्यान 23 वर्साच्या गिरीश घुरक ह्या तरणाट्याक उड्डाण पुला सकयल पडून मरण आयलें. ह्या अपघातान दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्लो ताचो इश्ट सुदैवान वाटवलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. कुठ्ठाळे व्हाळांत वाठारात 34 वर्साच्या शीतल पालेकर या बायलेचेर तिच्याच फॅमिलीतल्या एका दादल्यान सुरयेन हल्लो केल्ल्याचे मुखार आयला. तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान शीतलाक गंभीर दुखापत जाल्या. तशेंच तिका वाचोवपाक आयिल्ल्या तिच्या बापायचेरूय हल्लो जाल्ल्यान ताकाय दुखापत जाल्या. वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणातलो दुबावीत सुशांत शिरोडकार आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला. कुठ्ठाळे व्हाळात वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत एकल्यान आपल्याच फॅमिलींतल्या 34 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर सुरयेन खुंची हल्लो केलो. शेनवारा सकाळी ही घडणूक घडली. हे विशीं 66 वर्साचो गोकुदास शिरोडकार हांणी वेर्णा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोकुदास शिरोडकार हांची धूव शीतल पालेकर कुळारा रावपाक आयिल्ली. शीतल शेनवारा सकाळी फुलां काडपाक घरा भायर सरिल्ली तेन्ना 47 वर्साचो दुबावीत सुशांत शिरोडकार तिचे कडेन आयलो. तुझे लग्न जावन तू कुळारा कित्याक येता अशें विचारीत दुबावीत सुशांत हाणें शीतला कडेन वाद घातलो. तिका वायट उतरां दीत तिचेर सुरी हल्लो केलो. शीतलाच्या तकलेर आनी मानयेर सुरयेन हल्लो केल्यान तिका गंभीर दुखापत जाली. मजगतीं आपल्या धवेक वाटोवपाक म्हूण धांवून आयिल्लो शीतलाचो बापूय गोकुळदास शिरोडकार हाचेरूय दुबावितान हल्लो केल्यान ते लेगीत जखमी जाले. दुबावीत हो कागाळदाराचो पुतणो लागता, मात तांचे फॅमिलींत बरे संबंद नाशिल्ल्याचें कळून येता. मजगतीं हे प्रकरणा विशीं वेर्णा पुलिशेंत दुबाविता आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला. फॅमिली मदले वाद आनी सोऱ्याचे गुळेत हो हल्लो केला आसूये अशें कळून येता. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. हळदणा वाठारांत एका धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या वाठारांत रावपी सावियो लोबो या 54 वर्सां पिरायेच्या दादल्याचेर कांय अनवळख्या मनशांनी घरात रिगून जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात सावियो गंभीर जखमी जाला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. हळदणा वाठारात घरात रिगून एकल्याक जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरात भितर सरतना सावियो लोबोचेर 2 अनवळख्या मनशांनी हल्लो केलो खंय. ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जालो. हे घडणुके उपरांत रोखडोच ताका म्हापसा हांगा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो आनी थंय ताचेर उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी केस नोंद करून फुडली चौकशी सुरू केल्या. हल्लोखोरांक सोदून काडपाचें काम सध्या सुरू आसा. आता कितें जालें न्हू, तेजी बायल तू रावता खंय? तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सावियो लोबो ट्रॅक्टर. हांव हाललो घरा भितर. खंय रावता तू? हांव गणपती हलदोन रावता. कितें प्रॉब्लेम जाला न्हू, तेजी बायल म्हाजी मोटरसायकल सदांच पेट्रोल आसना. भयणी घेवन विचार नासलें एलशाक विचार पेट्रोल नासलेलें आनी गाडी मातशी फाटीं रावली.
तो कितें सांगता म्हाज्या बायलेक तूं थांबयता आनी भितर घेवन चेड्याक घेवन आख्खे दार फोडून नाल्यार म्हाजे भयणी कडेन व्हिडिओ आहा सगळो तो व्हिडिओ तूं फॉरवर्ड कर आख्खे दार फोडले म्हाजे गाडीचे आरशे फोडले आनी म्हाका तोर अहो कातरलो पूण म्हाजो टायम बरो आसलो म्हजे पांय म्हाका म्हाजे आदले पुर्वजांनी कसो मारलो तुका कितूर मारलो हे चेकअप आसता न्हू तो हेजो फुडलो चेकअप म्हाजो चेकअप घेवन ताणें तो घेवन गेला बायकीचो हा बायकीचो आनी तूं सांग तो चेकअप पडले कितें जावंक फावो पूण म्हाजे आड पांयचे बरें जालेले म्हणून हांव साल्वार जालो आनी मागीर हांव धांवलो आनी व्हिडिओ काडून गेलो पळय तेन्ना मागीर ते पळयले आनी तो कितें सांगता जाणा तूं तो कितें सांगता तो सांगता आपल्या घरांत येयलो हांवें घरा वयता जाल्यार तुजी सीसी कॅमेरा दाखय म्हाका तुजे रेस्टॉरंट तूं आयज गेल्लो जाल्यार दाखय कोण तो नाव कितें हेजें हा तेजें नाव कितें मारलं मेल्विन फेर्नांडीस तो बिटा पुलीस सगळे आपले पूण पळय when time comes you cannot play with मनशाची खेळप न्हू बरें न्हू ही गुंडा आनी एक गाल गुंडागिरी ही दादागिरी गोंयांत न्हू आल्दोनांत खंयचोच चलची ना म्हजें नांव फॅन्सिला फेर्नांडीस आनी सावियो लोबो म्हजो भाव अरावंड 4 o'clock तो रक्तान व्हांवून आमच्या बिल्डिंगान आयलो आनी सांगूंक लागलो की ताका मारला म्हणून आमी कोणें मारला सगळ्यांक विचारलें बिल्डिंगान कोण मेल्वीन ताजो चेडो आनी कोणें घेवन येवन मारला म्हणून लागलें घरान भितर येवन मारला सो एंड वॉट हॅपन नो ही इज नॉट वेल 2 years back I put him in Kripa Foundation. First time in his life he got this mental condition. And आता परत ताची स्टार्ट जालें ताका पिटर कॅस्टलनशिपा व्हेल्लें हांवें सो हांवें म्हणलें बेश्टो सांगता म्हणून हांव पर्सनली घरा वचून पळोवंक गेलें पळय जाल्यार घर आख्खें दार फोडलेलें आहा ग्लास हेजे जनेलाचे फोडलेले आनी आख्खें घराक रगता हांवें रिमूव्ह द व्हिडिओ आख्खें म्हणजे स्टार्टींग सान सगळें भितर बसून परत वॉशिंग मिशिनान अशी बसून ताका मारला तिका सो दॅट्स इट लायक यू नो आनी मारपाचें रिजन कितें मारपाचें रिजन सी आय रियली डोंट नो तो कितें म्हणटा की आपणान म्हणटा आपले बायकाचे पेट्रोल काबार जाता आनी आपणान म्हणटा ताचे बायले फुडल्यान हें करता आय डोंट से दॅट ही डजंट ट्रॅवल ही इज ट्रॅवलिंग दीस डेज आय अग्री पण म्हज्या हातून कितें न्ही एनी प्रॉब्लम गो टू द पुलीस स्टेशन एंड गिव अ कंप्लेन एंड एटलीस्ट टेल द पुलीस टू कॅच हिम एंड ब्रिंग हिम इन्स्टेड ऑफ हिटिंग दिस वे कितें म्हटलें तुमी कोणाचे पेट्रोल सोंपलें म्हटलें तुमी बाचे तो बाप अहो सांगता सी आय वॉज नॉट देट टू विटनेस टू सी वेदर हू इज टेलिंग द ट्रूथ तो म्हणटा आपले बायकाचे पेट्रोल काबार जालें म्हणून ताची गाडी बायले फुड्यान थांबली म्हणटा सो ताका ती राग म्हणटा आय रियली डोंट नो बिकॉज आय एम नॉट सायडींग एनीबडी त्याच्या बायलेच्या फुडल्यान थांबली गाडी ओके सो हांव नको फॉर इट तुका सांग बिकॉज आय वॉज नॉट देर टू विटनेस वेदर इट रियली हॅपन बिकॉज ही इज सीक आय अंडरस्टँड तुमच्या भावाक कितें इंजरीज जाल्या इंजरीज ताका आख्खे पोंत पडले हिंगा पळय आतां एक्सरे गेलो ताका हिंगा ताजो 8 डिसलोकेट जाता ताजें हें सुजलां आनी सगळ्याक पळय तेजे फोटोज पळय तूं आख्खे रोगतान भरलेलो एसोड कहो जालो कितें म्हणून तो म्हणटा सुरी मारले म्हणटा तोरसार घेवन म्हणटा आतां पोंत पडले ताका नाल्यार तुमी हॉस्पिटलान वचून विचारात बीन आख्खे हिंगा हें जालां ताका पळय प्लास्टर घालून हा गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार. करपाल दवर्ली वाठारांत सध्या भलायकेचो गंभीर प्रस्न निर्माण जाला. वाठारांत रस्त्याचेर आनी लोकांच्या दारांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक साठिल्ल्यान वाठारांत घाणी घुट्टांनी पातळ्ळ्या. संबंदीत खात्याक लेगीत साबार फावटी कागाळी करूनय अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान वाठारांत रावपी लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात. हे मॅच जाल्यार खूब वर्सां जालीं आनीक हे मॅच जावपाक कारण जेन्ना हें उदक आमचें फ्लोट जातालें तें मिलिटरीन बंद केलें. डिफेन्स मिलिटरीन आमचें बॉर्डर आहा तें बंद केलें. तें वेस्ट वॉटर आपल्या जे एरियान नाका म्हणून काचे मिलिटरी आमचे फौजी आहा ते शीक पडटा कित्याक मलेरिया जाल्या अशें तांकां जायती डिफिकल्टी जाल्या आनी ते हॉस्पिटलान बी आशिल्ले. तांकां लागून तेंचो कमांडरान तें बंद केलां आनी अशें सांगलां तुमचें उदक तुमी खंय तरी हें करा अरेंज करा. हें उदक लोकांचें वेस्ट उदक कंटिन्यू न्हांवता जावं टॉयलेटांतलें उदक तें आनीक हें उदक कंटिन्यू वयतालें ते कारणाक तें बंद जाल्लें आहा. आनीक आमचें आयप्पा टेम्पल आसा आयप्पा टेम्पला समोर हें दिसता टोटली स्टॉक जाल्लें आसा उदक आनीक हितून आमी जायते डिसिजन घेतलें जावं आमचे PW मिनिस्टर बाब दिगंबर कामताक मेळ्ळे आनीक आमचे बाब आदले मिनिस्टर फिलीप नेरी आतांचो क्रूज MLA आनीक उल्हास तुयेकाराक आमी सगळे मेळ्ळे आनी सगळे डिपार्टमेंटान जायती इन्स्पेक्शनां बी केल्लीं आसा आनीक त्या कारणाक हें उदक खंय वचपाक चान्सीस ना
आनीक जी आमचे MLA बाब विजीट करून गेल्ले हांगा सद्याक 25-30 घरां आसा 30 घरां आसा तीच 200-250 लोक म्हणटात ते रेंटान दवरल्ली आसा हे आमी सांगपाक गेल्यार हे अशें सांगता ते आनीक आमकांय दिसता जे ल्हानसो वाडो आहा तितून ल्हानशा लोकांक रावचें अशें आनी भाड्यान दवरप हे चलना कित्याक हांगा उदक वचपाक वाट ना म्हाका दिसता आमी जायते डिसिजन घेतली जायती इन्स्पेक्शनां केली हांव एज अ वॉर्ड मेंबर VP दावोली दिकारपल्लीचो पंच आनी हे 11 नंबरान पडटा हे एक प्रॉब्लेम उदकाचें जाल्लें आसा सारकें हे आमी कशें सॉल्व करचें तें आमकां कांय कळना आता ते उदक क्लियर करता पळय भरलेले ते कोण पंचायत काडटा ते ना ही हांगाचो लोक पयशे कंट्रीब्यूट करता आनी दिसाक 2-2 टँकरां व्हरून शोरेजाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता व्हरता बाबडे ही लोक आपले पयशे कंट्रीब्यूट करता आनी एका दिसान फूल जाता हे अशें कशें लोकल कितले लोक कितले म्हण पयशे काडटलो म्हाका दिसता ही गव्हर्मेंटान जायते तितले आमी दिगंबरा मेळटले ताणें दखल घेवची आमचे मातशे ल्हान आनी आमच्या लोकांकूय सांबाळचे कितले लोक कितें सांबाळचे जाता ते भाशेन कॉर्डिनेशन करून आमी हे मातशें क्लियर करचें पंचायतीक दिला कंप्लेंट आणि हेल्थाक दिला आणि कलेक्टर दिला आणि BDIक केला आणि ते कोण बी ऍक्शन घेना पेपर बी आसा पेपर बी दाखयता पोलीस स्टेशनाक बी दिला सगळे पेपर आसा हां 4-5 घर हिंगा आसा सकल सगळे उदक बंद करपाक ना हे लोक सद्दां सांगून 3 महिने जाले तर 100 टँकरां उदक भरून भायर धाडले आणि राती काही मिशन लावून वॉटर लावून भायर उडयता आणि दिवसाक इतले उदक भरता देवळाक आतां भक्त लोक येवपाक बंद केले 3 महिने जाले 3 फंक्शन बंद केले आम्ही कॅन्सल केले शिवरात्री गुढीपाडवा होळी सगळे बंद केले आम्ही भटजी सर मलेरी आमच्या भुरग्यां ल्हान भुरगीं आसा हिंगा मलेरी आसता ते कोण बी केअर करना हिंगा पंचायत बी करना हेल्थ बी केना सगळे रिपोर्ट कंप्लीट दिले आता कंप्लीट दिले 8 दिवस झाले घरा बंद आते लोक बेजारून गेला बेजार झाले सगळे हिंगा सकलचे वयल्यान लोक हसतात वयल्यान लोक काय त्रास ना आमगे सकल असतात ते लोक रडपाचे वयल्यान हसपाचे सकाळ वाट ना गटार वचपाक उदक तर सर मिलिटरी बंद केले पहिले वाट असली पहिलीसून वाट असले आता 3 महिने झाले बंद केले रस्ते डांबर रोड केले पाटल्यान ते अजिबात बंद केले रस्ता आणि दुसरं वाट ना दुसरं वाट ना सर उदक सोडपाक वाटच ना आता सध्या फोटो मारून घेतो देवळां बी येता उदक हे गटाराचे हा सर भरून येतलो आता हे उदक माती घालून बंद दवरले म्हणून वही रावले आणि ते मुखार पाटल्यान बी उदक रावले सकाळी वचून हे वाटेन उदक आसा मुखार बी उदक आसा अजिबात बंद केले मिलिटरी सांगतलो वचून येयले पावसा उदक सोडटा आम्ही हे उदक सोडपा ना पंच कोण तुमचं पंच आमगे पाकल्या येरकेले पाकल्या हा तेका सांगू ना सांगले साधा येतलो सांगून हे बी बेजार झाले असे टँकरांनी 4-5 टँकर काढले आणि थंय उदक सोडपाचे राती मिशन हरपाचे सोडपाचे आणि दिवसात म्हणल्यार असे सोडपाचे इतली पाणी राती काढले दिवसा काढता राती भरले म्हणल्यार थंय आणि लोक बी सोडपा ना हांगा मिट्री आसा मिट्री सगळे रोड केला उदक सोडना तेणी एक दीस बरे 3 महिने झाले सगळे फंक्शन कॅन्सल केले शिवरात्री गुढीपाडवा होळी सगळे कॅन्सल केले धाकटी भुरगीं आसा थंयचे भाड्यान आसा वचून कितें करपाचें बाबा म्हगेल बी पांय मोडला चलपाक येना हांगा केअर करना लोक कितले सांग आणि राती काढले आणि सकाळी म्हणल्यार अशें सोडता दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना करताना व्हडलो घुसपागोंदळ केला काय वॉर्ड तर गरजे भायर फोडल्यात देखून काय आदल्या नगरसेवकांमदी नाराजी पातळ्या मजगती हे फेररचनेक हरकत घेवपाची तयारी आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकर हांणी केल्या येवपी पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दिवचल पालिकेच्या वॉर्डाची फेररचना केल्या पालिकेच्या 14 मदले 3 ते 4 सोडले जाल्यार हेर सगळे वॉर्ड फोडल्यात देखून आदल्या नगरसेवकां मदीं नाराजी पातळ्या ही फेररचना 2021 वर्सा काडिल्ली अधिसूचनेक धरून ना अशें तांचें म्हणणें 2021 नोटिफिकेशन धाडलेलें की कितें कशें करप तातूंत स्पश्ट केल्लें आसा की सगळे वार्ड हे इक्वल करचे आनी दुसरो पॉयंट आसा भितर की फिजिकली जॉग्राफिकल एरिया आसा पळय ती मेंटेन करचे म्हणजे जो लागीं आसा करचे
आज जे पळयत जाल्यार तुमकां लक्षात येतलें की जे हेवटेन काडला तेवटेन मारला तेवटेन काडला हेवटेन काडला हें म्हाका तरी बरोबर दिसना. आनी आज म्हजे कडेन स्टॅटिस्टीक आसा म्हजे कडेन बिचोली म्युनिसिपालिटीक 12,761 वोटर्स आसा. एक्चुली हे आसले SIR पयलीं 13,623 आसले SIR जावचे पयलीं. SIRान जवळ जवळ 862 मतां भायर पडली आनी आतां 12,761 मतदार हो ताच्या हेचेर आसा. तर हो जर काडीत जाल्यार 12,761 डिवायडेड बाय 14 आमचे वॉर्ड आसा जाल्यार एका वॉर्डान 911 पडटा. ते म्हणजे स्पश्ट. आता हितून कशें जाता 911 म्हणजे 911 हांव म्हणूं शकना भितर ते 50 प्लस मायनस जावं शकता. हें हांव गृहीत मान्य करता. पूण जे आज तुमी पळयता तर एका वार्डान जवळ 592 आसा म्हणजे जवळ म्हणजे खूप आनी एका थोड्या 1,000 वयर आसा. हाचे बद्दल म्हणजे ऑब्जेक्शन आसा. दुसरी गोष्ट कशी आहा की जे हांव स्पश्ट घालता म्हणजे बाकील्या नायट नगर हे 34 हे व्हडले बूथ आसा 500चे वयर आसले ते तशें दवरपाक जाय. ते अर्दे करप हे योग्य न्ही. त्याच बरोबर आनी खंयचे आसा ते तेचे सगळे केल्ले आसा. म्हणून म्हजें हांव सोमार दीस हेच्या वतीन हांव कलेक्टराक जो ERO आसा इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर तेजे कडेन हांव म्हजें हें दितलो ऑब्जेक्शन दितलो सजेशनूय दितलो. सांगपाचें म्हणजे कशें आहा की इलेक्शन हें कशें आसता की हांव न्यूट्रल रावन दिता. म्हणजे म्हाका कोणचें हें नाका. आज जर पळयत जाल्यार हांव पूण 3 कडेन सुद्दां हांव फॉर्म भरूं शकता थंय हांव येवं शकता. पूण म्हाका म्हजें हांव चिंतिना कसो आसा हेचो परिणाम कितें जाता की जे लोकेलिटी एरिया आसता तांकां तशी सर्वीस मेळना. आज तुमी पळयता म्हणजे लागींचो अर्दो पार्ट काडला आनी नायट नगरान अर्दो पार्ट थंयच दवरता. आतां तांच्या खातीर परत वचून थंय करतलो काम करतलो. काम करपाक सुद्दां हांगासर मागीर ताचें हें मेळना. डेवलपमेंटा खातीर कशें आहा ही कनेक्टिविटी आसपाक जाय. एक वार्ड आसा कनेक्टिविटी आसपाक जाय तेची काम करपाक जाता. ना जाल्यार कितें जाता कांय जर कोणाचें तुमी ऑब्जेक्शन जाता बारीक हें जाता कामां जायना. म्हणून म्हजें कितें आहा बिचोलीचें डेवलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार हे जो फेररचना आसा तेचेर सरकारान विचार करपाचो आनी इक्वल दवरपाचो. इक्वल म्हणजे अशें हांव तेंच म्हणना की प्लस मायनस पद्दतीन जावंक शकता. पूण जे आतां तुमकां भितर सांगता त्या प्रमाणे ते जावंक लागलें म्हणजे स्पश्ट मत. म्हाका एक सांग ह्या जी फेररचना केल्या ताचो सादारण कितल्या वॉर्डांचेर परिणाम जाला? जो कितें आहा पयलो एक 2 सोडले जाल्यार कशें जाता बाकीचे 3, 4, 5 ह्या हाचेर फोडाफोडी जाल्ले. त्या बद्दल म्हणजे कांय पडना. फोडाफोडी केलो काय हरकत ना. पूण ते इक्वल जावपाचें जे मतदार आसा ते एरिया आसा पळय सारकें सद्या आतां आजून म्हजे कडेन म्हणजे सकाळीच म्हजे कडेन नांव सांगता गुरुदास करपे नांवाचो म्हजे कडेन रस्तो आयला. तो भायलेपेट रावता आनी भायलेपेटीन सणेकार ते करपे पर्यंत घरां ही हातून आसा. वडाचो वडा जाता कितलीं वर्सां जालीं ती वडा जाता ते रावता भायले पेटीन. म्हणजे सरकार काणी ERO आसा तुमी ह्या हाच्या खातीर BLO आसा पळय BLO हेंचे हेल्प घेवपाची आनी करपाक जाय. BLO हे फिल्डान काम करता तांकां खबर आसता ही घरां खंय ही घरां खूब पडटा. BLOचो रिपोर्ट घेवचो तांकांय हें करपाचें आनी मामलेदार किंवा कलेक्टरान हो जो रोल करचे पयलीं BLOचो रिपोर्ट घेवचो. तांकां खबर आसता की ही घरां खंय आसा खंयच्या वार्डान आसा खंयच्या पार्टान आसा. पार्ट वर्क पळोवपाक जाय सेक्शनां पळोवपाक जाय. सेक्शन एक सेक्शन तुम्ही 2 कडे डिवायड करू शकता. एक सेक्शन दिलें दुसरें आसपाक जाय. म्हणजे तुजी मागणी आसा फेररचनेचेर फेरविचार जावचो. फेरविचार जावपाक. तूं ऑब्जेक्शन केन्ना फायल करतलो? हांव सोमारा फायल करता. सोमारा लास्ट येता त्यामुळे फायल करतलो. एक्चुअली म्हाज्या हांव एकच नासलो बऱ्याच जाणांचे कडेन म्हाका फोन येवपाक लागले भाई हांव अशें कितें. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावला. पेडणेच्या मोपा कडशी वाठारात ताणें धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. आयतारा ह्या वाठारांतल्या शेता बागायतींचें ताणें लुकसाण केल्लें. उपरांत परतून आतां कडशी वाठारांतल्या लोकवस्तीत घुसून सकाळीं 6:30 वरांचेर ताणें धुमाकूळ घालो. ह्या वाठारांत उमेश गाड हांचे ओमनी व्हॅनीचें लुकसाण केलें. तशेंच हेर दुचाकीचेंय लुकसाण केल्ल्याचें कळटा. हाका लागून थळाव्या मदीं भंय पातळ्ळा. ओंकार हत्ती फाटल्या पावसान म्हणजे चवथी पयली येवन व्हडा प्रमाणात मोपा उगवे तांबोशे तोरशे ह्या वाठारांत शेती बागायतीचे लुकसाण केल्ले.
त्या उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या लोकांनी ह्या हत्तीक इतर राज्यांत धांवणोवपा खातीर यत्न सुरू आशिल्ले आणि काही महिन्यानंतर त्या हत्तीक कर्नाटकान धाडिल्ल्यो. पूण काल पासून पुन्हा ओंकार कडशी मोपा ह्या वाठारान आयला आणि आता तांणी शेती बागायतीची नुकसाणी करपाक सुरू केल्याच. त्या परस तो आता लोक वस्तीत येवन जांच्यो दुचाकी चारचाकी गाडयो आसात ते गाडयोय उडोवपाक ताची नासधूस करपाक तांणी सुरवात केल्ली आसा. कडशी मोपा हांगासरले आमचे उमेश गाड आणि तांच्या शेजारची चारचाकी आणि दुचाकी ह्या वाहनांची मोडतोड काल राती केल्ली आसा. वाटेन राना खात्याचे अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीन ह्या ओंकार हत्तीक परत महाराष्ट्रान धांवडपा खातीर तांचो यत्न सुरू आसा. पूण महाराष्ट्राचे राना खात्याचे अधिकारी, थळावे नागरिक आणि शेतकार भाव ह्या हत्तीक शिमेक येवपा खातीर आडखळे हाडटात. थंयच्यान ते गंडेल फुगटे लावन मशाली हातात घेवन आमच्या हद्दीत तुम्ही हत्ती ओंकाराक हाडी नाकात. महाराष्ट्रातले जे काही लोक म्हणतात की हत्ती हो तुमच्या गोंयान आसा तो आता तुम्ही महाराष्ट्रान धाडी नाकात. सरकारचे राना खात्याचे अधिकारी आणि सरकारान हाचेर गंभीर दखल घेवन ओंकारान चड लुकसाण करच्या परस मनशाची लुकसाणी जावची न्हू ह्या खातीर जे प्रशिक्षित माहूद असतात तांकां हाडचे आणि ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या नागरिकांनी मागणी केल्ली आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. गोमंतक नाट्य महोत्सवाक नेटान सुरवात जाल्या. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 आणि आयोजित केल्ल्या या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हसप, कॉमेडी आणि मनरिजवणेचो दुप्पट डोस 4 दीस अणभवपाक मेळटा. आयतारा फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात सूर्याची पिल्ले ह्या नाट्यप्रयोगान नाट्य महोत्सवाक सुरवात जाली. सोमारा लाडकी विहीण योजना हे नाटक फोंड्या सादर करतले. 9 एप्रिल मेरेन हो नाट्य महोत्सव फोंड्या, म्हापसा, मडगांव आणि पणजे ह्या मुखेल शारांनी जातलो. आयतारा जाल्ल्या नाट्य महोत्सवाच्या उक्तावण प्रयोगाक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पेडणे सातर्डा पुलाचेर एक टेम्पो उमटुपाची घडणूक घडली. या अपघातात 5 जण जखमी जाले. उपरांत तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलात दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ही आता बायपास काडटा ते कोणी हांगा ते जाल्यार ते सारकेच डेंजर न्हू. बरोबर. आमचे लोक गांवांतले येतात आनी आतां तांकां कशें वचपाक जाय आनी कितें तें तांकां कळना. सारकें. ती एक तर गाडी मदीं येता, हांगा कोण तरी मदीं येयलो आसतलो आनी ती गाडी तेजेर चडोवची पडटा म्हणून हो डायरेक्ट सकयल गेलो. बरोबर. तेका ऑप्शनच ना न्हू. आनी गाडी तिका भायर भितर मारपाक हो जालो डिवायडर, ते सायडीन ती पेलेटा लायले, तो वयतलो खंय. बरोबर. ती गाडी तरी डायरेक्ट भायर मारली, नाल्यार तो म्हाका दिसता ते आमचे कोणी गांवांतले ते जाग्यार वयतले. हे तेणी आतां केला ते कितें तरी. आमकां आतां 1.5 म्हयनो जालो उदीक ना. 1.5 म्हयनो आमी आतां उदीक ना. घरांत आतां आमचे जाणटे आसात, बशी सकाळी च्या घेतली, रांदतली म्हणून तांकां उदीक ना. आतां हांव त्या भुरग्यां कडेन वयलो तेन्ना आतां तेंच्यांनी खंयचें उदीक सोडलां तें जाणा. बरोबर. काल बी आमच्या हांगा उदीकूच ना. हय न्हू. ही परिस्थिती आतां कितें हांच्यानी ठरयलां आनी कांयच कळना. ते म्हणटात मोपा उदीक वयता. आमच्या आतां 5 घरांचे उदीक मोपा वयता. बरोबर. सारकें. बाकीच्या अख्ख्या गांवांक उदीक येता. आमी हे तर उलयले, तो कितें उलयता काय म्हणटात. बरोबर. पण हांगा लायटीचे खांबे आसा पण लायट ना काहीतरी. हांगा कांयच तेंच्यांनी करूंक पळयना जाल्यार ते तांकां खबर आहा पेडणेकार मामा म्हणून न्हू. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाविषयी न्यायालयान महत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात. पळयात पुराय बातमी.
हडफडे बजपाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. मात क्लबा खातीर फटीचे डॉक्युमेंट सादर केल्ल्यान लुथरा भाव पुलीस कस्टडीत आसा. मजगतीं ह्या प्रकरणाविशीं न्यायालयान म्हत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात ती अशी: संबंदीत गुन्यांव खून सारक्या घृणास्पद गुन्यांवांच्या वर्गात येना. मरण घडोवन हाडपाच्या उद्देशाचो कसलोच आरोप ना. तांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्यान आनी लुकआउट नोटीस जारी केल्ल्यान ते पळून वचपाचो धोको ना अशें केला नमूद. चड काळ बंदखणीत दवरल्यार ख्यास्त थारतली अशें म्हणीत न्यायालयान लुथरा भावांक जामीन मंजूर केला. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात दुबावी सौरभ आणि गौरव लुथरान ह्यान आदी जामीन अर्ज दाखल केल्लो. तो म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान न्हयकारिल्लो. मात आता ह्या प्रकरणात तांकां न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. मजगतीं रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 306 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 4000 परस चड पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यातल्या ल्हान आणि मध्यम उद्देगात बायलांचो वाडट्या सहभागाचेर भर दिवपी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. केंद्रीय मंत्री शोभा करंडलाजे हांणी लोकसभेत दिले लेखी जापे प्रमाण राज्यातले 39% MSME उद्देग बायलांकडेन आसात. MSME क्षेत्राक भारतीय अर्थव्यवस्थेचो फाटीचो कोणो मानतात. उण्या भांडवलान रोजगार निर्माण करपाक, गांवगिऱ्या वाठारांनी उद्देग करपाक आनी निर्यात वाडोवपाक ह्या उद्देगांचो मुखेल वांटो आसता. केंद्रीय मंत्री शोभा करंडलाजे हिणें लोकसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण 2025-26 वर्सा राज्यांत वट्ट 22,169 MSME उद्देग नोंद जाल्यात. तातूंतले 8,645 वा सुमार 39% बायलांचे मालकीचे आसात. फाटल्या कांय वर्सांत केंद्र सरकारान MSME क्षेत्र घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. उद्देग नोंदणी पोर्टला वरवीं उद्देगांक पद सुविधा, सरकारी फायदे आनी कायदेशीर संरक्षण दितात. ह्या येवजण्यांचो फायदो घेवन राज्यांतल्या हजारां नागरिकांनी स्वताचे उद्देग सुरू केल्यात आनी बायलांचोय वांटो खूब वाडटा अशें दिसतात. केंद्र सरकार देशभरात चडांत चड MSME स्थापन करून रोजगार निर्मिती वाडोवपाचे यत्न करतात अशेंय मंत्री करंडलाजे हिणें स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.